गोवा युवा मंचाच्या स्थापनेक आयतारा 10 वर्सां पुराय जाली। ह्या निमतान पत्रकार परिशद घेवन ॲडव्होकेट हृदयनाथ शिरोडकारान मंचान आतां मेरेन केल्ल्या वावराची वळेरी मांडली। RD एक्सको खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। आज 12 जानेवारी स्वामी विवेकानंद जयंती नॅशनल यूथ डे सेलिब्रेट जाता। सगळ्यांक नॅशनल यूथ डेची सगळ्यांत पयलीं गोवा युवा मंचाच्या स्थापनेक आज 10 वर्सां जाता। गोवा युवा मंच 12 जानेवारी 2010 ह्या दिसाक आमी स्थापन केल्ले आणि त्या दिसा पासून काही कार्यक्रम बारीक सारीक एक्टिविटीज थोड्यो मेजर एक्टिविटीज अशें करून आमी आमचो विचार आसतलो हे गोंयच्या लोकां पर्यंत पावोवप हे आमचें कर्तव्य आशिल्लें। तें कर्तव्य आमी आमच्या पर्यंत पार पाडपाचो प्रयत्न केलो। युवा गौरव पुरस्कारांतल्यान आमची गोवा युवा मंचाची स्थापना जाली। म्हणजे गोंयचे भुरगे यूथ जे गोंया बरोबर आपलें नांव मोठें करतात, आपल्या कलेन आसतले, आपल्या जे कितें आपलें टॅलंट आसतलो तो टॅलंट दाखोवन आपलें नांव जशें वयर करता तशें गोंयचें नांव वयर करता अशें काही तरूण यूथ हांकां पुरस्कार दिवप आणि तांच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे बाकीचे यूथ जे आसा तांकां प्रेरणा मेळची अशा दृश्टिकोनांतल्यान युवा गौरव पुरस्काराची आमी सुरवात केली। आतां पर्यंत 25